एक व्यक्ती अशें सवाल करता, तूं कोण? आनी एका रितीन तोय तेच सवाल करता, तूं कोण? पयलोसो व्यक्ती अशें म्हणटा, हांव जेजूची तेरेज. दुसरो व्यक्ती म्हणटा, हांव तेरेजाचो जेजू. म्हणजे इश्टानो, ही दोन वाक्याची अर्थ आमी समजतना, ही आयकतना कितें एका रितीचो धादोस काय, कितें एका रितीचो संतोष आमच्या काळजांत उमाळून येता. ही कोण दोन व्यक्ती? एक आविलाचे सांत तेरेज आनी एक जेजू बाळोक. एक आविलाचे सांत तेरेज आनी एक जेजू बाळोक. आविलाच्या सांत तेरेजा थंय आनी जेजू थंय आसली सळावळ इतली की सांत पावलाची उतरां आमी हांगा हाडयेत. हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हाका मेल्यारी क्रिस्त, जियेल्यारी क्रिस्त. म्हाका मेल्यारी क्रिस्त, जियेल्यारी क्रिस्त. क्रिस्तच्या कृपेन हांव जियेता. तूं कोण? हांव जेजूचें तेरेज. तूं कोण? हांव तेरेजाचो जेजू. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, सांत आविलाची सांत तेरेज इगर्जमातेंत तिका दोतोर म्हणून आपयतात. एक बळादीक धैर्यादीक स्त्री ती जावन आसली. आत्मीक संगतेन आध्यात्मीक जिवितांत उंचलें शिखर ती चडल्ली. तिचे आनी जेजू मदें आसलो तो संबंध समजूंक आमच्यान जायना. कित्याक ती म्हणटा, जेजू म्हजो इश्ट जावन आसलो. तांची सळावळ तशी आसली, तांचो बांद तसो आसलो. ताकाच ती मागण्या विशयांत अशें सांगता. मागणें म्हळ्यार दोगा इश्टां मदें आसचो एक लागशिलो संबंध. दोगा इश्टां मदें आसचो एक लागशिलो संबंध. आनी कशें एक इश्ट आनेका इश्टा कडेन मेळोंक वेळ काडटागी, मेळ उलोवंक वेळ काडटागी, ताचे लागीं रावन तो संतोशाचे घडये ते भोगूंक वेळ काडटागी, तशेंच हांव म्हज्या मागण्यांत म्हज्या जेजू कडेन उलोवंक तसोच वेळ काडटा. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, असली धैर्यादीक स्त्री 17 कॉन्वेंटां स्थापन करता. एक कार्मेलीत भितरली माद्र 17 कॉन्वेंटां तिणें स्थापन करचे. एक त्या काळार आमच्या मोतींत या आमच्या स्थितींत आमी ते चिंतूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मेल डॉमिनेटेड सोसायटी आनी एक भितरली माद्री भायर वचून 17 कॉन्वेंटां स्थापन करता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, अशें आसतना तिच्या जिवितांत एक घडीत जाता. आनी आपले ही कॉन्वेंटां ती स्थापन करता आसतना ती बाळका जेजूचे देवास्पण खंय आल्ले कडेन ती तें प्रसार करून वता. कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवितांत एक घडीत घडयल्लें. तें घडीत हें परी आसा. एक दीस ती आपणाच्या कॉन्वेंटाची मेटां देंवून येता आसतना एकलो धाकटुलो सोबीत भाळ तेजे मुखार रावता. आनी तेरेज त्या भुरग्याक सवाल करता, तूं कोण? तूं कोण? आनी तेरेज त्या भुरग्याक जाप दिता आनी म्हणटा, हांव जेजूची तेरेज. आनी त्या भुरग्याक तेरेज सवाल करता आनी म्हणटा, तूं कोण? ताकाच जापी दिवन तें भुरगें तेरेजाक म्हणटा, हांव तेरेजाचो जेजू. हांगाच कळटा की मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दोगा मनशां थंय, ह्या दोगा व्यक्ती थंय आसलो तो बांद, तेणी जायकी इश्ट जावन आसले.
तांचे लागीं आसली ती सळावळ इतली गुंडायची आसली की तांणी कितलो वेळ एकामेका पासार केल्यार तांकां कळनातलें. तूं कोण हे एक बो राजावीक सवाल. तूं कोण हे एक बो वैयक्तीक सवाल. आमच्या अस्तित्वाचें एक सवाल जावन आसा, हांव कोण. आवेलाच्या सांत तेरेजाक जेजूस सगलो जावन आसलो. हांव जेजूचें आनी जेजू म्हजो. हांव जेजूचें आनी जेजू म्हजो. जेजू की हांव तेरेजाचो आनी तेरेज म्हजें. ताकाच जेजू पयत पुस्तकांत एक सवाल करता. आपल्या शिसांक सांगता, लोक म्हाका प्रवादी म्हणटात, लोक म्हाका जुवां बाप्तीस म्हणटात, मेल्ल्यांतलो जिवान जाला म्हणटात, एक मेस्साया म्हणटात, पूण तुमी कोण म्हणटात. तूं कोण पळया, परत तेन सवाल येता, तूं कोण. जेजू आपणाच्या शिसांक सवाल करता. आज असलें सवाल आमकां जेजू करता. म्हाका जेजू कोण. म्हाका जेजू कोण. बो राजावीक सवाल म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. जेजूक समजोंक, जेजू कोण म्हणून फरकोंक हें सवाल आमच्या कोशेडाक, आमच्या जानवायक मारता. ताकाच जेजू त्या शिसांक विचारता, हांव कोण. आनी आपले पेद्रू ताका जाप दिवन सांगता आनी म्हणटा, तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. आनी थदाळस जेजू पेद्रूक सांगता, हें तुका उगडापण जाल्लें खंयच्याय मनशाच्या सक्ते वरवीं न्ही, बगार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तुवें हें सांगलां. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांव कोण म्हणल्यार त्या सवालाक जापी जायचे तर म्हज्या आनी जेजू मदलो संबंद तितलो गुंडायसो जायची. म्हज्या आनी जेजू मदें आसली सळावळ तितलीच गुंडायची आसाचे. तदाळा मात्र तेरेजा भशेन हांव सांगूंक सांगता की हांव जेजूचें आनी जेजू म्हजो. ताकाच धाकल्याक दिवचें तर जायते बडी अशें घडटा. आमकां देव कशें गी म्हळ्यार, तुमी पळया, तुमी बीग बाजारा जावं पुरो ह्या आंगडीक वेतात, कालें करता आमी. आमकां ती एका वस्तूची गरज आसा आनी आमी पयशे, आमचे लागीं पयशे आसात आनी ते पयशे घेवन आमी ते आंगडी वेता. ती वस्त आमकां मेळ्ळी, पयशे दिले, आमी घरा आयल्या. आनी एक फावटी त्या वस्तूची गरज आमकां कदळा, ती वस्तूची उपयोग आसतना मात परत आमी पयशे घेता आनी आंगडीक वेता. जायते फावटी म्हज्या आनी जेजू लागीं असो संबंद अशें आसा, धणी आनी गुलामा भशेन, इश्टा भशेन ना. ह्या त्या आंगडीच्या मालक आनी कस्टमरा भशेन आसा. म्हाका जाताना मात्र हांव जेजू कडेन येता, म्हणजे तें जाल्ल्या उपरांत हांव फाटीं येता. त्या पासत आज आविलाची सांत तेरेज आमकां एक आदर्श जावन आसा. आमकां देवान रचलां एका कारणा खातीर. इस्सामची सुरवेल्ली शिकोवन जावन आसा, ताचे सांगाता रावूंक, ताचो मोग करूंक आनी एक दीस ताच्या त्या आनंदांत एक जावंक. जर तर हांव कोण, हांव कित्याक ह्या संवसारांत आसा म्हणलें, तो उद्देश म्हाका कळीत ना तर हांवें केन्नीच ते आध्यात्मीक शिखर सोडूंक साध्य ना. त्या पासत आज आमी एक निश्चय करया. सांत तेरेजा भशेन आमी म्हणया, हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो. हेंच ह्या सांता लागीं आमी मागया. आमेन.